लिंक करप हें दुर्दैव म्हणपाचें गोंयकाराचें आनी असली पॉलिटिशनां लागूनच गोंयची क्रिकेट पेड्ड्यार जाल्या आनी स्पेशली हे रोहना सारके सुदीन ढवळीकरा सारके तांकां लागूनच क्रिकेट सगळी पेड्ड्यार जाल्या. सो परत हांव एक सगळ्यांक अपील करता की ह्या एडमंटन रॉयल जे आसा ते विनयालय कसलो इन्वॉल्वमेंट ना आनी ताणें एक प्रॉमिनंट पावरफूल मिनिस्टराचो इन्वॉल्वमेंट आसा म्हटला. म्हाका खबर ना की त्या मिनिस्टराचें नांव घेवपाक रोहनबाब भिलो काय त्या मिनिस्टराक तागेली सगळी पाळा म्हणून कितें खबर आसतली. सो तो भिवन त्याचें नांव घेतलें ना. हरशीं ताणें विनय तेंडुलकराचें नांव घेतलें आनी कोणालें नांव घेतलें पूण त्या मिनिस्टराचें नांव घेतलें ना. पूण हांव परत एकदां सांगता ह्या टिमीक सर्वोदया ग्लोबल स्पोर्ट्स आनी एडमंटन रॉयल्स म्हणटा ताका खंयचेच पॉलिटिशियनाचें बॅकींग ना, खंयचोच फायनान्शियल खंयचेच ट्रान्झॅक्शन करूं ना आनी तांगेलो ₹1 सुद्दां तातूंत इन्वॉल्वमेंट ना. आय एम द सोल ओनर ऑफ द सर्वोदया ग्लोबल स्पोर्ट्स एंड एडमंटन रॉयल्स. सेकंडली ताणें खूब एलिगेशनां केली बीजेपी पार्टीचेर केली, सीएमाचेर केली आनी गव्हर्मेंटाचेर केली. तो सांगता की आपले तो एलिगेशन सीएमाचेर करता की ते रेव पार्टीक सीएम बॅक करता. सीएम सपोज जर ते रेव पार्टीक जर बॅक करतलो जाल्यार 12 वरांचेर रेड घालून जवळ जवळ 23-24 जाण ते अरेस्ट जायनासले. तांकां जवळ जवळ 24 काय 25 लोकांक कितें अरेस्ट केले प्लस तांचेर FIR फायल केली. आनी कपिल झवेरीची जे लिंक सीएमा कडेन करता एक सादी फोटवाक लागून सपोज ताका समज जर कितें बॅक करतलो जाल्यार कपिल झवेरी कितले दीस अरेस्ट कसो जायनासलो. दुसरी गजाल रोहन म्हणटा की गव्हर्मेंट इज प्लेइंग सेंटिमेंट्स विथ पीपल ऑफ गोवा ड्युरींग COVID-19 टायम बाय स्पॉयलिंग इम्प्रेशन ऑफ गोवा. आख्खी गोंयच्या लोकांक खबर आसा ड्युरींग COVID-19 जे आसा तें भारताच्या सगळ्या स्टेटी परस गोवा नंबर 1. कारण कोविडाचो जो ट्रिटमेंट गोंय सरकाराचो हेल्थ मिनिस्टराचो सपोर्ट, मुख्यमंत्र्याचो सपोर्ट आनी सगळ्या दोतोरांचो नर्सीचो सगळो सपोर्ट सगळ्या आमच्या गोंयकारांक खबर आसा. हे रोहनान प्रमाणपत्र दिवपाची गरजच ना. कारण ह्या लॉकडावनाच्या पिरियडार आमच्या मंडळाचे मार्फत प्रत्येक बीजेपीच्या कार्यकर्त्या मार्फत आमी सगळ्या कार्यकर्त्याच्या घरा कडेन वचून सगळ्या वोटरांच्या घरा कडेन वचून आमी एसेन्शियल कॉमोडिटी सर्व केल्या. तांकां मास्क पावयल्यात, सॅनिटायझर पावयल्यात, एसेन्शियल कॉमोडिटीज पावयल्यात. आनी ही जी एलिगेशनां जी करतात की COVID-19 टायमाक गव्हर्मेंटाची दुर्लक्ष आसा हें आसा तें सरासर ही फुटींगपणां. दुसरें कपिल झवेरीच्या संदर्भात जो फोटो जो व्हायरल जाल्लो आसा, कपिल झवेरी म्हणटा तो 2 तारखेक सीएमाक मेळ्ळो आसा. 2 तारखेक आनी तो फोटो बुके दिवन तो 2 तारखेचो फोटो. आनी 24 तारखेक जेन्ना ऑनरेबल सीएमाचो जेन्ना बर्थडे जालो तो फोटो ताणें इंस्टाग्रामाचेर ताणें 24 तारखेक पोस्ट केलो. तो कॉप करून ताणें आपल्यालोच फोटो ताणें कॉप केलो आनी थंय त्या दिसाक ताणें विश केली. रोहनबाब एलिगेशन करता की कपिल झवेरीन ट्वीट केलें आनी ट्विटाक आपल्यालो फोटो शेअर केलो आनी तो 24 तारखेक सीएमाक विश करपाक सीएमाच्या बंगल्यार गेलो. हें सरासर फुटींगपणाचें राजकारण. 2 तारखेकूच सीएमाक कपिल झवेरी म्हणटा तो मेळ्ळा आनी 24 तारखेक हे कपिलान स्वता इंस्टाग्रामाचेर फोटो पोस्ट केला आनी ताणें त्यो विश केले. दुसरी गजाल तो इनएफिशियंट सीएम म्हणटा कारण 17 ऑगस्टाक सीएमाच्या ऑफिसांतल्यान लेटर रिलीज जाता की दॅट इज अ कर्टसी विजीट हें नॅच्युरल इट इज अ कर्टसी विजीट ओनली. तो जो सीएमाक जो मेळ्ळो तो सीएमाक कसलेंच काम घेवन येता हेज ए कर्टसी विजीट ओनली. आनी सीएमाच्या ऑफिसांतल्यान करेक्ट सांगलां की तो 2 तारखेकूच मेळ्ळा, आपल्याक 2 तारखेकूच ऑफिसांत आयला आनी हें जें कितें आतां ते 24 तारखेचे सगळे सरासर फट म्हणून तो लोकांक सांगूंक सोदता की सीएम फट उलयता म्हणून. सीएमान ह्या संदर्भात एक शब्द सुद्दां लोकां कडेन न्ही कोणा कडेनच फटींगपणाचो उलोवना. कारण जें कितें जालां तें फॅक्ट म्हणजे इमिजिएटली प्रेसाकूय सांगलां आनी सीएमओच्या ऑफिसांतल्यानय रिलीज जालां. ही फक्त फटींगपणां आसा ती रोहनाची. कारण तो स्वता सांगता की कपिल झवेरीन ट्वीट केलो म्हणून. तें ट्वीट जर पळयलें जाल्यार 24 तारखेक ताणें कसलेंच ट्वीट म्हणजे कसलेंच ट्वीट येना आनी खंयचोच ताणें फोटो ताणें शेअर करूं ना. म्हणजे ताका मेळ्ळो म्हणून कांय शेअर करूं ना. सो ह्यो फक्त हवेक फार मारपाचें स्वताचें आपल्याली पोळी भाजून घेवपाक. आनी तो मातसो म्हणजे ऑनरेबल सीएमान कॅबिनेटल्यान काडला ABC सगळे म्हणजे वचत थंय सगळे लिंक करप म्हणजे सर्वोदया क्लब हांगा लिंक करप, विनय तेंडुलकरा थंय लिंक करप, हे मिनिस्टरा थंय लिंक करप. सेकंडली म्हणजे दुसरी गोष्ट सांगता की बीजेपी वॉन्ट्स टू हायड समथींग. बीजेपीक हायड करपाची कसलीच गरज ना. आख्खी गोंयकारांक खबर आसा
गोवा गव्हर्नमेंट जे बीजेपीचे सरकार गोंय आसा आणि अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल सीएम दोतोर प्रमोद सावंत इज वर्किंग फॉर द कॉमन पीपल. आणि हे जे म्हणजे ताजे उदाहरण म्हणल्यार हे कोविड-19 ह्या आतां एक 5-6 म्हयन्याक जे हेल्थ मिनिस्टर जावं सीएम जे इतले त्रास घेता त्या लोकां खातीर ते खरोखर तांची जी प्रशंसा करीत तितली कमी. पूण हे जे ऑपोजिशन जे आसा ते बेश्टेच बोवाळ थंय मारतात की हें जावना तें जावना, कारण तांकां तें मारले शिवाय तांगेलें कांय जावपाचें ना. म्हणजे तांकां ते तशीच बॉम्ब मारपाकूच जाय, म्हणजे कितें तरी, कारण तांकां उलोवपाक सब्जॅक्टच ना तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार गोंया कडेन. सो हें कितें मेळटा तें करपाचें. आनी ही सर्टिफिकेट इनएफिशियंट सीएम जावं हें कितें, ही सर्टिफिकेट रोहन बाबान आमच्या सीएमाक दिवपाची गरज ना. गोंयची जनता सक्षम आसा म्हणजे कसली सर्टिफिकेट दिवपाची ती म्हणजे आमच्या ऑनरेबल सीएमाक. हांव परत एकदां रोहन बाबाक सांगूंक सोदतां की म्हणजे कसलोय जर तुमचे कडेन समज डॉक्युमेंटरी एविडन्स आसा, तुमी तें सिद्ध करून दाखोवचें की विनय तेंडुलकर जो राज्यसभाचो मेंबर आसा ताजो इन्वॉल्वमेंट समज म्हाजे टिमीक आसा, विनया सोडून आनी खंयचोय जर आसलो जाल्यार तांणी तो दाखोवचो. आय एम टोटली ओपन फॉर एनीथींग. तू ग्लोबल T20 तू पार्टिसिपेट जालो, हय, तुजी टीम पार्टिसिपेट जाली, हय. कितलो अमाउंट तुवें इन्वेस्ट केलो थंयसर? सी इन्वेस्ट म्हळ्यार दॅट इज अ बिझनेस स्ट्रॅटेजी. आमी ज्यो म्हणजे कशें आमी केलें, कशे पद्दतीन बिझनेस करता तें सगळें समज जर आमी एलोबरेट जर केलें जाल्यार डेफिनेटली कॉम्पिटिटर वील टेक दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. कारण ती एक बिझनेस स्ट्रॅटेजी आसता आणि तें सगळें समज जर ओपन केलें जाल्यार तातूंत भितर तें हे विचारपा फाटलें कारण इतलेंच आसा की हय. IPLचे ऑप्शन जाता, कोटींनी पयशे प्लेयरांक हय. दिवचे पडटा. हय. हाऊ मच अमाउंट यू हॅव इन्वेस्टेड फॉर केन ना, IPL तितली तितलो प्रायस ना. IPL इज व्हेरी बिग प्रायस. कारण यू ब्रॉट न्यूझीलंड कॅप्टन इन युअर टीम केन Yeah. विलियम्स. हय. सो तो धरून अशे स्टार प्लेयर तुज्या टीमीन खेळटाले. हय. सो तुका टोटल एक्सपेंडिचर कितलो आयलो? यू शुड बी व्हेरी क्लियर. हय. यू शुड बी व्हेरी क्लियर, कारण एलिगेशन जावपा फाटल्यान हें एक कारण आसा. न्ही, एलिगेशन जावपाक दॅट इज माय बिझनेस मॉड्यूल. एलिगेशन बिझनेस करता की एलिगेशन जावपाक शकतच ना न्ही. फाल्यां सकाळीं समज हांवें व्हडले धंदो केलो जाल्यार तुवें कसो केलो, कित्याक केलो म्हणून ना तुजेर आमी ही सगळी फॉल्स एलिगेशन. क्रिकेट इज अ बिझनेस नाव. नो, नॉट बिझनेस. इट इज अ कमर्शियल ओनली. बिझनेस म्हणजे बोथ आर देर. सो नोबडी कॅन डू एनी फॉल्स एलिगेशन. कारण एलिगेशन केली म्हणून तूं सगळें आमगेली सांगप बिझनेस हेजें सांगप तें बरोबर न्ही. ग्लोबल T20 ट्रान्सपरन्सी खंय ना, म्हणजे जशें IPL खंय तरी दिसता ते प्लेयर बसतात, ऑप्शन करतात, हय. अमको प्लेयर हय, त्यांचो ड्राफ्ट जाता, सगळें जाता. म्हणजे तुमी थंय ऑप्शनान बशिल्ले हय. असो फोटो हांवें पळयला. हय. ऑलरेडी म्हज्या न्यूजपेपराचेर ते पब्लिश न्ही, जाले. ताजें हांव क्लॅरिफिकेशन करता. एकच मिनिट, ताजें हांव क्लॅरिफिकेशन करता. सो हाऊ मच अमाउंट यू हॅव न्ही, इन्वेस्टेड? ताजें हांव एकूच क्लॅरिफिकेशन करता. नितीन गडकरी कडेन PWDचो मिनिस्टराचो अपॉइंटमेंट आसलो इन दिल्ली. विनय तेंडुलकर आनी PWDचो मिनिस्टर. तो म्हाका सांगपाक लागलो की विलास तुवें आमचे बरोबर यो. जेन्ना तांगेलो तो अपॉइंटमेंट बी सगळो जालो, आमी गडकरीक मेळ्ळे आनी म्हाका हे ग्लोबल G20चो ड्राफ्ट आसलो इन मुंबय ITC. सो ताका हांवें सांगलें की हांव मुंबय वतां, सो तुमी येता जाल्यार या म्हणून. सो आमी 4-5 जाण गेल्ले. आमचो जो OSD गेल्लो, मागीर 4-5 जाण गेल्ले. 3-5 जाण आमी ते गोंयाक आयले आनी तातूंतलो दीपक आनी विनय बाब म्हाजे बरोबर आयलो. जेन्ना ड्राफ्ट एक्चुअली तो सगळे ड्राफ्ट गिफ्ट जातकीर ओनराक आमी जर्सी ओपनिंग करताले. सगळे ओनराक ताणें आपयल्ले आसतात, म्हणजे सगळे कोण जे VIP जे कोण आसा तितले. सो जेन्ना दीपक आनी विनय सकयल बसलो म्हणून हांवें तांकां सांगलें की तुवें स्टेजीर यो. तो एकूच फोटो दीपक पावसकर आणि विनय तेंडुलकराचो तो G20च्या संदर्भात. आणि कसलोच फोटो शेअरिंग ना, काय ना. ते बी हांवें मुद्दम तांकां सकयल बसता म्हणून फोर्स करून वयर स्टेजीर आपयले आनी तेन्ना फोटो क्लिक जालो. तो इतलोच इन्वॉल्वमेंट तांगेलो, तो एकूच फोटो आनी उरलेले तसलें कांयच ना. हे मुंबय मुंबय जाल्ले. हे मुंबय. आणि तोच फोटवा लागून ताजेर अशें एलिगेशन आयलें की तागेलें इतलें इन्वॉल्वमेंट, तागेलें इतलें हें तें सगळें अशें. आता तुझे एडमंटन रॉयल्स आसा पळय, हय. तितून कोणा कडल्यान हे केला, फ्रँचायझी घेतल्या? बॉम्बे स्पोर्ट्स. बॉम्बे स्पोर्ट्स. बॉम्बे पयलीं तांचे कडेन आशिल्ली. हय, बॉम्बे स्पोर्ट्स म्हणटा ते बॉम्बे स्पोर्ट्स म्हणटा ती ताणें ऑर्गनायज केल्या. ताणें 6 फ्रँचायजी फ्लोट केल्यो. दॅट इज एडमंटन रॉयल इज वन ऑफ द फ्रँचायजी, म्हणजे टीम अशें. एडमंटन रॉयल्स. न्ही, हे आतां पळय रोहन अशी एलिगेशन करता की मनी लॉन्डरिंग,
तो कपिल झवेरीक क्लबा कडेन लिंक करप, तो हांणी कोण भोजे पाटील हांगा लिंक करप, ही सगळी फॉल्स एलिगेशनां. तो फॉल्स एलिगेशन करता म्हणून आमची सिक्रेसी आमी कित्याक ओपन करपाक जाय? आमकां कोणाक सांगपाची गरज ना न्ही बाबा कशें केलां कितें काय तें. सपोज कोणाकय डावट आसा, वी आर व्हेरी ट्रान्सपरंट, लेट देम डू एनी इन्क्वायरी, वी आर ओपन फॉर ऑल दीस. दॅट इज माय टीम, माय कंपनी इज टोटली ट्रान्सपरन्सी, टोटल ट्रान्सपरन्सी. कोणाकय कितेंय जाल्यार ताणें जाय तशें कितेंय करचें, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. आणि आय एम ऑलवेज ओपन. पूण हेजो असो अर्थ न्ही की फटिंगपणां करून फॉल्स एलिगेशन करून करता म्हणून हांवें सगळे म्हागेले बाजार उगडून आय एम नॉट दिस एक सांग म्हाका हे जे आसा फ्रँचायझी हय. फ्रँचायझीन तुगे तो स्पोर्ट्स क्लब सर्वोदयान घेतला तो. सर्वोदय ग्लोबल कितें आसा, सर्वोदया ग्लोबल स्पोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड म्हणटा ती कंपनी. ओके. सो ताणें क्लब विकतो घेतला ओके. तांची फ्रँचायझी. हय आणि हे कॅनडा तुम्ही हय हय ग्लोबल 20 हय हय. तू ते 2 तारीख मेळ्ळे म्हणजे 2 तारीख केन्ना ती 2020 2 जानेवारी. जानेवारी. तुवें म्हटलं की सरकार हाजे खातीर कोविडा खातीर बरें काम केलें. गोंयान 160 डेथ जावपाक पावले. ताजेर तुका कितें सांगपाचें आसा एज अ बीजेपी सावर्डे ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट और बीजेपीचो कार्यकर्ता 150 लोकांची पळय. आतां डेथ जाता. कोविड पॉलिटिशियन इटसेल्फ इज सफरिंग. कोविड-19 एक मिनिट लिसन. हय. जेन्ना बीजेपीचे आमदार बीजेपीचे मिनिस्टर मांगोर हिलार जेन्ना कंटेनमेंट झोन कर म्हणून मागता, लॉकडावन मागता, कदाचित तेन्ना केल्लें जाल्यार आयज ही परिस्थिती जातली आशिल्ली काय कितें? कारण आज करोना घराघरांनी पावला. अशें दिसना तुका इट इज नॉट फेल्युअर ऑफ दीस गव्हर्नमेंट? No, it is not failure. It is 100% it is not failure. ओके, कोविड-19 ची महामारी जी आसा आख्खी जगभराचेर आसा, मान्य आसा. सगळे जगभराचेर आसा. आणि गोंय स्टेटीन ऍक्च्युअली जवळ पयलीं गोंय स्टेटीन खूब म्हणजे आतां बसून म्हणजे गोंय स्टेटीन एज कम्पेअर टू अदर स्टेट खूब बरें काम करता. आणि हेल्थ मिनिस्टर आणि सीएम जे आसा ते सिन्सियरली खरें काम करतात. आतां जे तुमी ते मांगोर हिल बील जे म्हणटा पळय, ऍक्च्युअली ते जे फेल्युअर म्हणटा तें कांय न्ही. मुखार कितें जातलें तें पयलींच तुका तें कांय कळना. म्हणजे मुखार फाल्यां अशें जातलें, परत तशें जातलें. पूण वी हॅव टू टेक प्रिकॉशन अँड दॅट प्रिकॉशन वी हॅव ऑलरेडी टेकन. सो तें प्रिकॉशन घेवपाक मातशे केसीस चड जाल्यो. सो त्याचेर ऑलरेडी मेजर्स आतां ऑलरेडी आसा न्ही सगळे. आतां डे टू डे आतां आमची म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा तें सक्षम आसा. दीस रात नर्सी काम करतात, डॉक्टर काम करतात, हेल्थ मिनिस्टर तर आसा. People should appreciate them. Honorable CM and health minister. They are doing their Yeah. duty. Yeah. 160 डेथ जावपाक पावलो. ड्युटी म्हणटा एक नर्स 12 वर ड्युटी करता. नाही, आपण एक एक- डॉक्टर एक 12 वर सांगतो. ड्युटी करता. ज्या वेळाचे नर्सिंग कोर्स करता तेन्ना त्यांची ओथ असता तितून क्लिअरली असता नाही, झालंय. की तुवें जरा एक मिनिट एक सांगता. ते appreciate एक करतात सांगता. आम्ही Yeah. appreciate करतात. Yeah. त्यांच्या कामाबद्दल- त्यांच्या कामाबद्दल कोण नाही करना. लीव पळोवंक ना थोड्यांनी. हय. अशी परिस्थिती हय. लीव मागल्यार सुद्धा तिका लीव दिनाशिल्ले. नाही, हय. ऍक्सिडेंटली ते हय. हाका कोणा ती आयरा आल्मेडा ट्रान्सफर जाल्या हे केल्या काढले हाजे वयल्यान ताजे उपरांत आतां समहाव दे आर गेटिंग सम रिलॅक्सेशन. Yeah. ती त्याच्या पयलीं सांगताली तुमकां हांगासर जर ड्युटी करपाची ना सोडून वचात दुसरे कडेन काम पळयात म्हणून. दीस ऑफ द लँग्वेज. म्हजे कडेन रिकॉर्डिंगूय आसा. हय. एकूच सांगतात 160 डेथ जाल्या ताजेर तुका कितें दिसता? एक सांग तुका वास्को मांगोर हिल कंटेनमेंट जर सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट जाल्लो तर तो थंयच्यान कोरोना भायरूच सरना. कित्याक इंडस्ट्रियल एटी कसो पावलो हेजो म्युजियम थंय हितून रावतालो मांगोर हिल. राव एक सांग तुका टुलिपाचे 145 प्लस नाही ट्युलिपाची मागीर कशें जालें ट्युलिपाचो जीएम जो आसा तो मांगोर हिल रावता. हय. तो वखदांची कंपनी काम करता. इमिजिएटली बंद केलं. ना एक मातसो ऐक पयलीं हय. ट्युलिपाचो जीएमाक पयलीं पॉझिटिव्ह जालो. हय. ताका थंयच्यान भायर कितें हाडपाक मेळटालें ती वखदांची कंपनी म्हण ताका परमीट आशिल्लें ताका भायर वचपाक येवपाक. बरोबर. ताणें कोवीड हाडलो फॅक्टरी दिलो. आतां कितें आसा ट्युलिपाक जे काम करतात तेंगेले भाव भयणी हितून काम करतात खंयची आमगेली सिपलांक. तो हेणे थंय पास केलो फॅक्टरीन ते पॉझिटिव्ह जाले ती घरा कडेन वचून तेंची फॅमिली ते दुसरी फॅक्टरी. सो मागीर आनी हे ना इट वॉज जर ते थोडेशें इम्प्लिमेंटेशन जर स्ट्रिक्ट जाल्लें थंयच्यान भायर सरपाक कोवीड भायर सरना आशिल्ली. ओनली मांगोर हिल इफ इट मेंटेन न्ही तें पयलीं मातशी जावंक शकता ना अशें ना. पण पयलीं दुसरें पॉलिटिकल इंटरफरन्स इतलो उदाहरण सांग तुका मोती दोंगर हे केलो खंय मोती दोंगरा लोक जाय तेन्ना भायर पुलिसां आयकनाशिल्ले वताले भायर येताले दुसरे वाटच्यान वताले भायर येताले भितर येताले. लोकांची जबाबदारी उरूंक जाय न्ही. ती सोशल डिस्टन्सिंग हें तें सगळें फॉलो करपाक लोकांच्या तितून स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन बाबतींत पॉलिटिकल इंटरफरन्स खूब जातले तो मुगेलो न्हिस्ताक मातसो वचपा दिया.
दिस रॉंग, दिस वॉज रॉंग. एक्च्युअली पुलिसांक आणि इन्स्ट्रक्शन सारखी म्हणजे होम मिनिस्टराक उरपाचें नथींग डुईंग कोणी आसूं. इन गोवा हे सांगता पळे मेठाचेर जेन्ना नॅशनल लेवल हे चालू आशिल्लें लॉकडावन तेन्ना 2,000 घेवन भितर सोडटाले. आता बंद करून दवरले. आता बंद केला. आता कोणे बंद केलो तुगे कर्नाटकांत? ना ना अजित राय न्हू मरे कर्नाटकान ओपन केली. आज हेणे काडलं मरे काय नाका म्हणून. कोणी अजित रायन आज काल नोटिफिकेशन काडलां ते स्टेट भितर इंटरस्टेट वचपाक काय नाका म्हणून. ना ती सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची गायडलाईन आयल्या काल. ती गायडलाईन काय आयली ना, कंप्लेन जाली. एक्च्युअली जो हे जालो पळय तितून क्लियर घातिल्लें की इंटरस्टेट आनी इंट्रास्टेट हें आसा म्हणून. त्या स्टेटी इम्प्लिमेंट करून जाल्यो, कंप्लेन केल्यो म्हणटा हें केलां स्पेशली प्लीज रीड सेक्शन पॅरा 5 ऑफ ऑर्डर डेटेड सो अँड सो. अजित रायन कितें केला अजित रायन येताना हे मागला कोविड वंचित रॉय मडगांव मारलेलो तो न्ही. Collector. डेप्युटी हय. अरे तू नेगेटिव्ह घे किंवा हें कर हांव मारलें सेंट्रल गव्हर्नमेंट तशें काय ना सेंट्रल गव्हर्नमेंट फ्री आसा खंय वसा म्हणटा ते ना सकयल त्या हितून आनी आसा स्टेट